नमस्कार. आम्ही असा सध्या मोंतो गिरी हांगासर ज्या रस्त्याचेर सध्या आम्ही असा तो रस्तो म्हणजे पोंडेच्यान म्हापसा येता पळय तो मेन जो सर्कल असा जंक्शन गिरी जंक्शन त्या रस्त्याचेर आम्ही सध्या उबे असा. सध्या हांगासरली परिस्थिती अशी जाल्ली आसा म्हणजे आमकां कळून येयली आसा की आयज 12 वरांचेर हांगासर मोंतो गिरी जी मेन उदकाची जी पायपलायन आसा ही मेन उदकाची पायपलायन खंय तरी फुटली गेली. हेजें नेमकें कारण म्हणजे हांगासर एक प्रोजेक्ट येता. तो प्रोजेक्ट म्हणजे मेन हांगासरल्यान एक फ्लायओव्हर येता. तो फ्लायओव्हरचें जेन्ना काम चालू आसलें तेन्ना खंय तरी जो मेन रोड ब्रेकिंगाचो जो ब्रेकराचो जो पॉयंट आसता तो ब्रेकराचो पॉयंट खंय तरी जी मेन उदकाची जी पायपलायन आसा त्या मेन उदकाच्या पायपलायनीक लागलो आनी त्याच कारणाक लागून मेन उदकाची पायपलायन फुटली गेली उपरांत सध्या बार्देस तालुक्यात उदक बंद केल्लें आसा. सोसा कडल्यान म्हायती अशी मेळिल्ली आसा की आयज 14 तारीख आनी फाल्यां 15 तारखेर उदक लोकांक फूल बार्देस तालुक्यात खंय तरी सप्लाय उदकाची कमी जातली. पूण सध्या आमी पळयलें जाल्यार हे आतां काम सध्या तेंच्यांनी हातीन घेतलेलें आसा. सध्या हांगासर कॉन्ट्रॅक्टर आसा, ई आसा, जी सध्या आसा उपस्थित आसा, प्लस कॉन्ट्रॅक्टर कामगार जे आसा ते सध्या हांगासर उपस्थित आसा आनी सध्या आतां ऑलमोस्ट सांज जाल्ली आसा आनी ह्या कामाची सध्या सुरवात जाल्ली आसा. सांगपाचो मेन मुद्दो म्हणजे जेन्ना खंयचें काम जेन्ना चालू आसता तेन्ना तेंच्या कडेन ऑलमोस्ट तेंचो एक प्लॅन आसूंक जाय. जेन्ना फ्लायओव्हराचें काम आसता आनी कसलें काम करता तेन्ना कॉन्ट्रॅक्टर तेन्ना तेंच्या कडेन एक हातीन प्लॅन आसूंक जाय. आनी तो प्लॅन म्हणजे मेन उदकाची पायपलायन खंयसून गेली, मेन केबल्स जे आसात ते खंयसून गेले. अंडरग्रावंड केबलिंग जेन्ना करता तेन्ना तेजो प्लॅन तेंच्या हातीन आसता. पूण सध्या हांगासर अशी परिस्थिती आसा की तेंच्या कडेन हातीन सध्या खंय प्लॅन नासता आनी तांकां खबर नासता की मेन उदकाची पायपलायन आसा पळय ती खंयसून गेल्ली आसा, मेन केबल्स आसता उदकाचे ते खंयसून गेल्ले आसा, सर्वीस लायन उदकाची आसता ती खंयसून गेल्ली आसा, डॉमेस्टीक लायन जी आसता जी घरांनी धाकट्यो पायपलायनी वयतात उदकाच्यो त्यो खंयसून गेल्यो आसा हे तांकां सध्या खबर नासल्या कारणान ते काम जेन्ना करता तेन्ना पायपलायन जी आसा ती फोडून वयता आनी त्याच कारणाक लागून लोकल जो लोक आसा तो हेतून सफर जाता. सध्या आयची परिस्थिती म्हणजे आयज उदक सगळी कडेन कमी बंद जाल्लें आसा फूल बार्देस तालुक्यांत आनी फाल्यां उदकाची खंय तरी कमतरता जातली. उदक सप्लाय कमी वाठारांत लोकांच्या घरांत पावतले. पूण आतां आमच्या वांगडा जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा बाबू तेच्या कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया, एई आसा तेंच्या कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया की हे काम जे आसा ते केन्ना मेरेन पुराय जाता आनी लोकांक सुरीत उदक मेळटलें. जशी जशी अपडेट आमकां ह्या कामा बद्दल मेळत रावतली तशी तशी अपडेट आमी सदांच तुमच्या मेरेन पावयत रावतले. पळयत राव तुमी. हांव साईप्रसाद कुबडे, गोंयकारपण न्यूज चॅनल. बाबू नमस्ते. तू कामाचो कॉन्ट्रॅक्टर आसा. हय. आमी पळयला आयज मेन उदकाची पायपलायन ह्या गिरी वाठारांत सध्या फुटलेली आसा. हय. नेमकें कितें जाल्लें हांगासर कशी फुटली गेली? तांकां अरेंजमेंट तेंची चुकली म्हणून ते ड्रिलींग करचे टायमाक तेंचे होल जाले, तेंची चूक जाली. आता कितें करतले उदकाक लागून बार्देशांत मातशें प्रॉब्लेम जाला. सगळे सॅटिस्फायड जाल्ले उदकाचे. आता मातशें कितें प्रॉब्लेम येयले. साहेब बी खूप त्रास काडलेले पण तेंचे बी आता त्रास झाले खूप. पण तेणे काम कितें बरें करू लागले म्हणून ते आता फेल झाले काम. कसले काम चालू असले? हांगा पूल बांदता नवीन. ओके. नवीन पुलाचे ते टेस्टिंग चालू आसा. सॉयल टेस्टिंग चालू आसा. टेस्टिंग चालू आसा. ते टेस्टिंगाक थंय टेस्टिंग करूं शकना तो. सॉयल टेस्टिंग ज्या जाग्या वयल्यान फ्लायओव्हर वयता पण बरोबर आपण थंय बेलिगेट बी आसा न्ही साहेब. ते बेलिगेट आसला म्हणून ताका ते करूंक मेळना. ताका लागून तो कितें केलो ट्राफीक जाता म्हणून घेवन सायडीक गेलो. ताका लागून ते मातशें मिस्टेक जाले. आतां ताका कितें सांगलां मशीन हाड टेस्टिंग करपाची लायन कशी गेला ती ते पळोवन तूं कर म्हण सांगलां. बाबू जेन्ना तुमी सदांच फिल्डार आसतात तुमकां खबर आसता केन्ना गव्हर्मेंटाचें काम गव्हर्मेंट टेंडर काडटा तेन्ना प्रोजेक्ट चालू आसता. पूण जेन्ना काम करतात तेन्ना तेंच्या हातीन एक मॅप नासता वा सर्वे प्लॅन नासता की पायपलायन खंय वयता. रस्तो वाडत वयता न्ही साहेब. आता पयलीं इतलो जालो रस्तो फुडल्या वर्साक आनी इल्ले वाडयतात आनी 2-3 वर्सान अशें वाडत वयतात. पूण जसो जसो वाडत वयता तसो तसो प्लॅनाचेरूय वाडटा. मागीर ते ऑफिसर बदली जाता साहेब. ते मागीर ते कित्याक सांग आसा सर कित्याक सिंपलान तूं हे करून घे.
आता ही मेन उदकाची पायपलाईन फुटली गेली. हय सध्या खंयच्या वाठारांत उदक ना. हे पळय मेन आता म्हापसा कमी पडटा, म्हापसा ते दुसऱ्या लायनीचे पडटा, परवरी डिफिकल्ट जाला आणि शिवल इल्ले जाताले आणि थिवी इल्ले जाताले. हे पुराय वाठारांत सध्या उदकाची कमतरता ते कमी आसा. केन्ना मेरेन काम कंप्लीट जातले. रात्री 2 पर्यंत कंप्लीट जातले. आयज रातचे 2 मेरेन. जशें आमी पयलीं म्हणटाले केन्ना काम करता तेन्ना पायपलायनीचे सामानाची कमतरता पडटा, सामान अवेलेबल. हे सामान अवेलेबल आसा. सध्या खंयचे ऑथॉरिटी हांगासर उपस्थित आसा काम. ई साहेब आसा, ए साहेब आसा, ज्युनियर इंजिनियर साहेब आसा, टी आसा, आणि सगळे चीफ इंजिनियर साहेब प्रत्येक 10 मिनटान हे घेता कितें जाला रे कशें जाला. चीफ इंजिनियर साहेब रात्री 1-2 फोन घेता, तशें आनी कोण ऑफिसर फोन घेना. तरी अंदाजे सकाळी देंपार जाला न्हू, देंपार मेरेन आतां मेरेन कितले उदक गेला वेस्ट जाला आसतले. साहेब तेजे पोत करूंक जायना साहेब. कित्याक सांग, आमी कलंगूट सोडून दिला, मातशें बारीक लीक जाता, कलंगूट सोडला आणि हांगा सोडला, शिवोली सोडला, अशें ते लो एरियान उदीक वचूंक लागला. आता हाय लेवलान मातशें ते कितें आमचें कितें काम चालू जाता, मातशें उदीक बारीक येता, ते उदीक बारीक बंद जालें की ना आमी काम जोरान करतले आनी कंप्लीट केल्या शिवाय वताना घरा कडेन. आजच्या दिसा काम पुराय करूंकूच जाय. एक बाबू शेवटचो प्रश्न तुमकां. आमी तशेंच पळयलें की फाटल्या दिसांनी सर्वीस लायन आसली थंय पायप फुटलेले, पूण रस्त्याचें डांबरीकरण आहा न्हू ते कितलेशेच म्हयने कमीत कमी 8-9 म्हयने करूंकूच नासले. तोच प्रकार हांगर घडटलो काय ना. आता रस्तो करतातच नाही साहेब. अरे वो रस्तो आता तोडपाक तुम्ही रस्तो वाडोवूच जाय न्ही. आता ते कसे करतात ते साहेबाक खबर, मिनिस्टराक खबर. आमचे कडेन इतले जाता, आमी इतले सांगले, त्याच्या पुढे आम्ही सांगू शकना. नमस्कार, जय हिंद. आजिम इसकी जा को पैसा बारीक होईल पडणार रे बा. व्हडले झाले ते लोकांना जावपाची. कोने मार दोनों पकड़ के. सर आयज आमी पळयलां जे म्हणतो गिरी हांगासर उदक किंवा ती मेन पायपलायन आहा पळय ती फुटलेली गेली. सर नेमकें कितें जाल्लें हांगासर, कसलें काम चालू आसलें. ते आतां आमचो हायवे येवपाचो ते सॉयल इन्वेस्टिगेशन करताले. पयल्या स्टेजीर तांकां सॉयल इन्वेस्टिगेशन करचें पडटा, जमीन कशी आसा. हे आतां फुडल्या आमच्या रोड ब्रिजाच्या कामां हायवेच्या, सो ते तांकां करचें पडटा. मातशें हें चुकलें आनी ते अशें ह्या सायडीन, सो तांचो जो ड्रील बीड आहा तो डायरेक्ट तुमकां 1000च्या लायनीक दिसलो. ती 1000 लायन अस्नोडच्या फ्रंटा वयल्यान डायरेक्ट परवरी पर्यंत येता. सो सप्लायींग वॉटर ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट 7वी कॉन्स्टिट्युन्सी पावताली परवरी आणि इवन वेळ साडेगांव तो ताका ट्रीप लागल्या कारणान ते पंक्चर जाले. आता आमी सध्या उदक बंद केला पूण ते पायपलायनीन उदक ह्यूज क्वॉन्टिटी आसता कारण ती 1000 म्हणजे 1 मिटराची डायमिटर 1 मीटर ह्यूज क्वॉन्टिटी उदक ते पयलीं भायर काडपाक. आमी आतां कितें केलां की सगळे ह्याच्या पयलींचे जे वाल आहा पळय सकयल्या लेवलाचे ते सगळे ओपन करून सोडून दिला तरी पूण ते अजून कमी जावना. जेन्ना ते बंद जातलें उदक तेन्ना काम फास्ट जातलें. कामा बद्दल प्रॉब्लम ना बट वी आर जस्ट वेटिंग उदक मातशें कमी जावं. उदक कमी जातकूच काम फास्ट जातलें. तातूंत व्हडली डिफिकल्टी ना. आमची टीम जी रेडी आसा सगळेंच करपाक रेडी. सर जेन्ना अशें काम जेन्ना प्रोजेक्ट येतात आता जशें तुमी म्हटलें की हांगासर एक सॉयल टेस्टिंगाचें चालू पूण सॉयल टेस्टिंगाचें काम फ्लायओव्हर जेन्ना ज्या जाग्यार येतात त्याच जाग्यार मारचो पडटा न्हू तो. तांकां ओवरऑल तेंची पण एक स्ट्रॅटेजी आसतली आनी तांकां ओवरऑल सगळो स्टार्टा जाय. हो आतां तांचो फिल्डांतलो लोवर एरिया आसतलो परत वयर आसतलो 8 स्टार्टार ही तांची एक स्ट्रॅटेजी आसा कशी कित्याक. पण तांकां कितें जालें मातशें तांचें एक्चुअली तांकां दाखयल्लें मार्कींग मातशें तेंच्यानी एक्चुअली घेतलो मातशें चुकलें बाय फूट चुकलें तांचें. सो तितून कशें आनी आयज जालो संडे न्ही सो आमचो जो कन्सर्न इंजिनियर हो आसा तो ऑलमोस्ट डेली हांगा विजीट कसो वता ऑफिसान तो ऑलमोस्ट डेली रावन हांगा पळयता. पण आयज संडे आसल्या कारणान तो मातसो पावलो ना. सो जस्ट एक फुटाचो मातसो जर एवरी डिफरन्स तुमी आतां पळोवंक शकता जाल्यार तांकां ते वचून ते कामूय करून फुडें वचपाचें. सर अंदाज खंयच्या वाठारांत सध्या उदक ना आनी कमतरता आसतली. मेन लायन बंद केली सो ऑलमोस्ट म्हापसा केवी ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्स्टिट्युन्सीक फरक पडटलो कारण ही मेन लायन. बाकीचे जे आमचे 700ची लायन आसा 350ची लायन आसा त्यो सोडटल्यो. पण ही लायन बंद करणे कारणान आतां पर्वरीम आमचो प्लांट चालू आसतलो पण सालिगांव मातसो जो उदकाचो प्रॉब्लम आसता हे 3-4 दीस मातसो तो सारको जाल्लो नॉर्मलायज जालो तो मातसो एक दीस जातलो. आयज रातची मेरेन आमी स्टार्ट करून फाल्यां सांजचो मेरेन उदक फाल्यां सकाळ मेरेन सुरू जातलें. जें उदक जे टँकान भरूंक जाय आशिल्लें आतां तें मातशें उरलें म्हणून फाल्यां सोडपाक लागता तो एक दीस. सो लोकांक एक आव्हान अशें आसा की खंय तरी लोकांनी उदक जें आसा तें आयजचो दीस आनी फाल्यांचो दीस मेरेन कमी वापरप. हय कितें आसा अशें जेन्ना पायपलायन कंप्लीट एम्प्टी आसा तेन्ना पायपलायन वारो जावपाचो चान्स आसता आनी उदक फुडें धुकलें ना आनी आनीकूय बारीक बारीक लेवल्स मातशे आमचे देंवता म्हणून उदक जें नॉर्मल आशिल्लें तें मातशें एक सारकें अशें मेळटलें अशें म्हणटा. सो 2 दिसांनी सगळें नॉर्मल 2 दीस मेरेन आनी थोडे जे बाकीच्या लायनीचेर आसा तांकां उदक मेळटलें अशें न्ही की ती सगळ्यांक मेळटलें. थँक्यू सर.